वेलसावच्या गावकऱ्यांनी 20 परत चढ निवासी दायज घरांनी प्रवेश बंद केल्याचो आरोप करून चालू आशिल्ल्या रेल्वे डबल ट्रॅकिंग कामा आड व्हड प्रमाणात निषेध सुरू केला. शेजारच्या गावाच्या आणि गोंयच्या लोकांनी आदारान रेल्वे क्रॉसिंग लागसर हो निषेध जाता. मुरगांवच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याक प्रवेश सांबाळपा खातीर आणि जमनीची नोंदणी सादर करपा खातीर निर्देश दिवन लेगीत दक्षिण अस्तंत रेल्वे RVNLान तांच्या कॉन्ट्रॅक्टरान परतून काम सुरू केल्लो असो रहिवाशांचो आरोप आसा. बांदकाम बेगोबेग थांबवचे, प्रवेश पूर्वक करचो, कथीत अतिक्रमणाचेर कारवाय करची आणि वादग्रस्त कामाची स्वतंत्र चौकशी करची अशी मागणी ग्रामस्थांनी केला. गोंयकार आनी सगळे भाव आमचे आख्खे गोंयासून हिंगा हाजीर जाल्या. मांड्रे ते काणकोणसून आमचे लोक हिंगा जाल्या. आमचो विकास बाबा जॉन आणि आमचे नाव घेन आसतना हांव सांगता फादर एरमीत आणि मॅडम अलिना आनी तू सांगनाका सगळे फादर इजिको आहा आमचो आनी सगळे ते तुमकां ते धाकटे बायट्स घेतले ते सेल्फ इंट्रोडक्शन करतले. हांव आमी एक उलो मारलो आमचे गांवा लागून कित्याक ही जमीन आमी उबी आहा ती आज उबी आहा ती प्रायवेट लँड. Let it be known to the government and to the rest of India that the land with the area which we are standing today is still deemed government land as per the government records. The records that is still issued by the government revenue department and Mamladar to the government of Goa. So, and despite several attempts and even requests and attempts by the deputy collector, the last was in the month of June, which was minuted, despite the fact that the government attempted to obtain documents from the railways regarding pertaining to this particular stretch of land. The railways have failed to give even a single document to justify their claim what they are doing here. So this is utter disregard to the government of Goa's instructions. Totally illegal, unconstitutional. Because as you see on my right hand side, the entire stretch of houses are there. It is not 20 or 25 houses. There are houses in the third and fourth row as well. So those houses, they have no access. This is the only access to this village. The other side, further down 500 meters, is another row of houses. Those houses, if these people want to enter through their kitchen, this is not गोंयकारपण. आमी दुसऱ्यागे कुजनांतल्यान भितर सोन आमगे सालां येवपा नाय. हे हांव गव्हर्मेंटाक सांगून दिता. आनी घरां बांदलोलीं much prior to 1890s. 1890s, this land was not even gifted. It was allowed for the west of India Portuguese railway to lay the tracks. Our ancestors were gracious enough to do this because that was the need of the hour. And railway gaili kityaku? The railway gaili essential commodities from the port to Chandraralpa through Margam. Not for this coal what is going in day in and day out. Maka local सांगचे कितले हिंगा लोकल पॅसेंजर ट्रेन वयताली ते एक तेंपा MPT पोर्ट आहलो तो थिंगा 100,000 मायज लोक काम करतालो. आज 300 लोक काम करता कोडश्या लागून. So what is this so called development for whom? आमचे बोलाक काबार, आमचे गांव काबार, आमचे सगळे काबार. हांव नको आनी why government of Goa is bending backwards. We have been to Rail Bhavan and they were just smiling at us. They had nothing to say when we went there. They are saying, you please go to your government of Goa, they are doing it. This land doesn't belong to us. They themselves have told us. So it is the government of onus is on the government of Goa. Let's not blame the center. This is Goa's issue. The government of Goa must come here to the people and hear them out, because that is the only access that is there for them, and that the access has been denied. रात्यान तांकां न्हिदो ना. आज आत म्हणटा CM म्हणटा गोर मोडपा नाय म्हूण. अरे तुगे गोरा सायडीन तुगे त्या एक 100 km/h गाडी वयत जाल्यार तुका न्हीद पडटली थिंगा राती. हांव गोंयकारां इचां तें जायत जाण म्हाका म्हणटा तें गोर म्हणाय न्हू तूं कितें जाता तुगे गोर आहा थिंगा. अरे इट इज नॉट अबाउट माय थिंग. इट इज लव फॉर द लँड. All these people who have come from various constituencies across Goa, all 40 constituencies are represented. हांव सांगता ते येयले गोंयचो मोग आहा म्हूण तेंगे भाट द्या ना हिंगा सगल्यांगे नाय.
एक 10-20 जाणांची आसतली. Rest of all these people have come purely and sure this for the love of Goa, love for the land. Please, Father. In the year 90s हांवें सो दीस हांगा स्ट्रायक केल्लें कित्याक हो डेव्हलपमेंट जो कोत्तात तो इल प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणून आनी तो डेव्हलपमेंट न्हय डेव्हलपमेंट वेलसावन जाता तो वेलसावच्या लोकांच्या फायद्याक जावंक जाय लोकांक लुकसाण कोत्ता त्रास कोत्ता तसलो डेव्हलपमेंट जायना गोंयान डेव्हलपमेंट कोत्ता तो गोंयकारांक डेव्हलपमेंट जावंक जाय न्हय हांगा तावन कोल व्हरोन कर्नाटकाक हांव आदीं सांगलां तेच सांगता हो डेव्हलपमेंट आमकां गोंयकारांक न्हय म्हणटूच आमच्या गोंयांत नाका आनी लोकांक मोटरेबल रोड आसूंकूच जाय आनी हे सरकारान पळोवंक जाय आयज सरकार गोंयचो न्हिदला तर तुमी लोकांनी ह्या सरकार निवडून काडलो तो बारीक चिंतात आयज कितलीं वर्सां जालीं हो सरकार आमकां चलयता कितें गोंयच्या पासत केलां आमचे गोंयच्यो जमिन्यो काबार दोंगर काबार लो लँड्स काबार शेतां काबार तर ह्या सरकाराक तुमी आनीक चान्स दिवपाक जाता बारीक चिंता आमचें पाड घातलां गोंय उरोंकूच ना आमकां कितें म्हणटूच आय हॅव कम हियर दो माय हेल्थ इज नॉट ओके टू सपोर्ट द पीपल ऑफ वेलसांव थँक्यू हे धुमाळो सोंसपी आमचे भाव भयणांचे हे ताळे अजून गव्हर्मेंटाक आयकूंक येना काय म्हणून विचारपाक आयल्या इतले सोबीत निसर्गान संपूर्ण भरलेले गोंय हे उद्ध्वस्त कोन्न हे निसंटन कोन्न तुमी कोणाच्या फायद्याक ही रेल्वे हो कोळसो कोणाक खावयतात इतले सायंटिफीक प्रूफ्स आसात that it is bad for everybody within 4.5 kilometers of the railway track also, not necessarily who are staying right next to the track. But our government has lost or has no mind, no proper planning, no scientific application. तांकां फक्त करप्शनाची गोडी लागल्या हो वीस आमी मोडूंक जाय. And Mr. Pramod Sawant, you are not my chief minister. If you don't know how to protect your people, we don't know how to call you our chief minister. You need to come down to the ground and see the reality for yourself. तुम्ही सगळा पावतात मिनती भितर आणि आमकां मागीर तुम्ही इंटिमिडेट करतात. Taxpayers' money is used to intimidate the very taxpayer who is supporting all these things. How is the government run? कित्याचेर चलयता तुम्ही शासन? भिके कोयतात. आमकां हे मातूय सारकें दिसना आणि हे घडणेचो आणि हे एक्विजिशन बेकायदेशीर आहा आणि हांचो खर निषेध आमी सगळे करतात. आमी निंदा करतात ह्या शासनाची कित्याक तुमकां कितले पडला गोंयकाराचे हे तुम्ही दाखयतात तरी तुम्ही आमी मोयपासान आणि डायलॉग करून तुमचे कडेन मागता. आणि अलिना साल्दांया आणि हांव तुमकां सगळ्यांक उगडास करूंक सोदता की ही पयली फावट आमी हिंगा ही मिटींग करूंक ना. आमी ट्रॅक्साचेर जायत्या फावटी आयला. लेट सर पर्रीकार ताका आमी हाडलो. प्रमोद सावंत प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर ताका आमी हाडलो. काब्राल ताका आमी हाडलो. सगळ्यांक तेमच्यांनी सगळ्यांनी पळयलां घरां लोकांची खूंय आसा ती आनी ट्रॅक खूंय येवपाची आसा ती आनी फरेंच यू कूड टेल ऑन देयर फेसीस दे वर शॉक्ड. बट फॉर वॉट एवर रिजन्स तेमच्यांनी कांय करूंक ना. पूण हांव सगळ्यांक उगडास करूंक सोदतां पर्रीकार सरान after in fact even after his death there was a video that went viral where पर्रीकार सरान सांगले हांव कशे भाशेन सेकंड ट्रॅक हाडचो ना. आनी कित्याक सांगला तेणें हाडचो ना म्हूण कित्याक भाव भयणीनो आमी जाणा हे सेकंड ट्रॅक येयल्यार निसंटोन आसतले आमचे गोरांचे निसंटोन आमचे साउदीचे निसंटोन बिकॉज बेसिकली हे सेकंड ट्रॅक इज टू ट्रान्सपोर्ट कोल. आता हो कोल हिंगासून खूंय व्हरतात. मोस्ट ऑफ द कोल इज गोइंग टू कर्नाटका. आता हांव एकूच विचारूंक सोदतां पयले सुवातेर गोंयांत कितले पोर्ट्स आसा? एकूच पोर्ट आमचो. कर्नाटका कितले पोर्ट्स आसा? 9 पोर्ट्स आसा. आनी हो कोळसो जे आतां आमी गोंयांतसून व्हरोंक सोदता खूंय पावपाचो तो कर्नाटका. डायरेक्टली कित्याक व्हरप? Why isn't the coal transported
from the wherever it lands to Karnataka directly, because it is supposed to land in Karnataka for whatever purpose they are going to use the coal. This is because they are showing a careless attitude for the people of Goa. And I request the government to wake up. It's time you took a stand. People elect you to work for them, to make sure that life is healthy for them. Because coal, as said just now, is going to kill us. Slowly but definitely, coal is going to kill us. So why are we electing the government? Isn't the elections held to ensure that we select people? Okay, because we want the government selected to work for us. So what is the government's stand? Can Goa, the tiniest state, सगळ्याहून धाकटुलो स्टेट आमचो गोंय जावन आसा, आनी ह्या गोंयांतसून तुमी सेकंड एक ट्रॅक आसा हिंगा, अनेक ट्रॅकवर घालूंक सोदता, घरांचे पाड घालूंक सोदता, लोकांचे सावदीचे पाड घालूंक सोदता. What is wrong? Why is this total neglect for Goa? Goa is the tiniest state. आता हो कोसो Karnataka व्हरपाक, okay? Karnataka is how many times bigger than Goa? Karnataka is, I think, if I'm not mistaken, about 70 times bigger than Goa. 70 times or more bigger than Goa. कर्नाटकान कितले पोर्ट्स आसा? आमकां एकूच पोर्ट आसा. कर्नाटकान कितले पोर्ट्स आसा? 9 पोर्ट्स आसा. एक फूंय त्या पोर्टार तुमी पावयात तुमचो कोसो आनी मागीर फूंय व्हरोंक जाय ते तुमचे स्टेटीन व्हरात. गोंयांत कित्याक काडटा? गोंयचे पाड कित्याक घालतात? लोकांचे जिवीत कित्याक काबार करूंक सोदतात? हांव मागतां, लोक गव्हर्मेंट निवडून हाडटा गोंय खातीर वावुरपाक, लोकांचे जिवीत सुदरपाक. हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन, डू जस्टीस, fulfill your promises to the people of Goa and make sure that this track, the double track, South Western Railway double track passing through Goa is cancelled. Thank you. दिसता वरवील बाब एलिना मॅडमान सगळें सांगलां, आमी चड उलोवपाची गरज ना. पूण कशें आसा, ह्या डबल ट्रेकिंगा लागून कोळशा लागून आमी झगडलेले, आमचेरय केसी आसात. पूण कशें दिसता, एखादो गोंय म्हणलें त्या गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक एक हक्क आसा आपल्या घरा वचपाचो. सरकार घरा वचपाची वाट आडयता आनी मुख्यमंत्री एका वटेन सांगता की अंत्योदय तत्वाचेर म्हजी सरकार चलता. अंत्योदय म्हणल्यार कितें भावानो? समाजाचो शेवटचो घटक, जाका आमी आदिवासी आसात, वनवासी आसात, वंचीत असोशीत, हो सगळो जर तूं म्हणटा जाल्यार ते तुवें पाळपाकूय जाय. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान परत एकदां हें सगळें पळोवपाक जाय. फक्त एक समाजाक, क्रिस्तांव भावांकूच जर त्रास करपा जाल्यार तेंय सांग. म्हाका तें पळयले कडेन दिसता खंय तरी क्रिस्तांव भावांनू ती घरा वचूं दी. हीच जर एखाद्या एक हिंदू भावाली जाल्यार मुख्यमंत्री असोच वागतालो काय कितें? हो एक मोठो प्रश्न म्हाका पडला. कारण न्याय दिवपाक तूं एकूच समाजा खातीर न्हू, तूं मुख्यमंत्री सगळ्यांचो. जेन्ना हें सगळें पळयतकच एक दिसता की आज तांकां कोण ना काय कितें, वाली ना काय कितें, तेन्ना भंय दिसता की फुडार कसो जातलो गोंयचो. बदल जातलो, इलेक्शन आसा ती कितें जातलें म्हाका खबर ना. पूण एक आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय, गोंयचें गोंयकारपण जर आमी राखतले, गोंयचो एकवट आनी भावचार जर राखतलो जाल्यार सबंद गोंयच्या लोकांनी ह्या जाग्यार येवन सगळ्यांनी प्रोटेस्ट करपाक जाय. हांव तर काणकोणच्यान तयार आसा, बाकीच्या सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय आनी आमचे जे भावांचेर जो अन्याय जाला त्या आवाजाक आमी तेंको दिवन हो आवाज मोठ्या प्रमाणान करपाक जाय आनी सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय. तुमी खंयच्याय भावाक जरी, खंयच्याय जाती धर्माच्या भावाक जरी त्रास केलो जाल्यार गोंयकार म्हणून आमी सदांच मुखार आसतले म्हणून इतलेंच आमकां. देव बरें. केळशी काबेलोसी आमचो देश आमी म्हणटा डेमोक्रेटीक, लोकशाही, लोकां खातीर लोकांचो. पूण अशें दिसना अशें फकत इलेक्शन टायमारूच लोकांचो लोकशाही दिसता, तेंचे वोट जाय तरी. पूण मागीर सरकारशाही, जुल्मशाही अशी दिसता म्हाका. आनी हांवें सानी पळयता, न्हय सांगा पूण आख्ख्या गोंयांत कसले कसले चळवळी चलता, लोक रस्त्यार येतात आनी सरकार लोकांचें आयकना. जुलमशाही लोकांचें आयकना. म्हणटच कितें म्हाजो उलो, लोकांचें आयका. तुमी इलेक्शनाक गेले तेन्ना आमी तुमचे खातीर वावुरतले, तुमचें काम करतले अशें म्हणटाले. आतां तुमी करिना, तुमी तुमचेंच काम करूंक सोदतात, तुमकां जाय तशें करूंक सोदतात. लोकांक आयकात. एका गांवांत कितें आमकां सुदारप जाय, डेव्हलपमेंट जाय, पूण लोकांक विचारात. आतां ग्रामसभा आसा, पंचायत आसा, जिल्लो
असं बेशी नावाचे कसलेच पावर नसता कांयच करूंक जायना डिसिजन वयर सावन येतात आनी लोकांचेर हे एक म्हणटलो वायट धाडटात आनी लोक बाबडे अशे रस्त्यार आमी अशे येवपाचे लोकांक जायती दुसरी कामां आसात पण लोकांक अशें येवचें पडटा जाय ते चोडबडी चलता तो सरकाराक मागता लोकांक आयकात लोकांचें मन ओडतून घे तुमी लोकां खातीर आसात लोकांनी तुमकां मिरसून काडल्या आनी हो कोर्स जावं डबल ट्रॅकिंग न्हय हांगासरलो वेलसांव पण हांव नेसाय सांजवेरे आसलो थिंगा आख्खो बेल्टाक लोकांनी चोडवड केल्या लोकांनी हाचेर निशेध मारला सरकाराक मागता लोकांचे आयकात न्हूच हो इश्यू दुसरे इश्यू आसा कारापुरसान जशें जायते लोकांक आयकात लोकांक कितें जाय लोकांचें मन घेयात आनी फुडें पावलां मारा देव बरें करता सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार उले कंटिन्यू कर. आयज सगळ्यांक जमा जावन म्हाका खूब खुशी भोगता की आमी सगळे जाण एक कॉमन कॉजाक लागून येयल्या टू प्रोटेक्ट द रायट ऑफ वेलसांवकार टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ वेलसांव आनी हांव मागता म्हजो सरकार जो आसा सगळ्यांनी पळयलां की कशें आमचे ऑर्वेल बाब वॉलेन्स बाब आनी ताचे पुरी टीम जी आसा कशें डबल ट्रॅकिंगाचे अगेन्स्ट वावरताले आनी आजुनूय वावरता पूण ह्या सरकारान म्हाका दिसता कांय गोश्ट्यो कानार घेवना आनी मनान घेवना फाटले दिसांनी 3 वीक पयलीं काय 4 वीक पयलीं BJPचो जो ब्लॉक कमिटीचो आसा हेंच्यांनी एक स्टंट प्ले केलो MESA कडेन मोठे संख्येन लोकांक आफोवन गाडयो भरून रील काडून शो ऑफ केला की तांकां रस्तो सारको जाय लोकांचे ते बरें मागता म्हणून हांव ते सेम ब्लॉक कमिटीक सांगता तुमचे आख्खी पुरी जे एक्टर्स आशिल्ले पळय जे आयले ते दीस रील काडपाक तांकां हांगा आपय कम एंड चेक एंड इन्स्पेक्ट द प्लेस यू ऑल विल नो वॉट द पीपल ऑफ वेलसांव आर सफरिंग फ्रॉम वाय आर दे फायटिंग अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग जर तुम्ही खरेच म्हणटा की तुम्ही लोकां खातीर आसा कम एंड स्टँड एंड यू विल अंडरस्टँड वाय वी डोंट वॉन्ट डबल ट्रॅकिंग वॉट इज द रिजन बिहाइंड इट हे शो ऑफ जे करता पळय ते बंद करा आणि लोकांचे मन की बात जे आसा पळय ते खऱ्यांनी आयकून घेयात तुमचे मन की बात कोणाक आयकपाक नाका कित्याक तुमचे मन की बात जे आसा पळय इट इज ओन्ली अबाउट करप्शन आणि डिस्ट्रक्शन एंड वी हियर वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द रायट ऑफ पीपल द फाईट टू कम अगेन्स्ट डबल ट्रॅक सो जर BJP म्हणटा की ते सरकार लोकां बरोबर आसा हांव तांकां चॅलेंज करता कम एंड स्टँड अगेन्स्ट द डबल ट्रॅकिंग विथ अस तुमचे ब्लॉक कमिटीचे लोक हांगाच रावता 2-3 किलोमिटरांनी रावता तुम्ही हांगा येयात टॉक अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट स्टँड फॉर द पीपल देन वी विल से दॅट द BJP गव्हर्नमेंट इज ॲक्च्युअली फॉर द पीपल नाल्यार पॅक युअर बॅग्स अँड गो आउट ऑफ द गोवा because 2027 people will show your place because we don't want a government which will destroy. We want a government which will protect because we all say the entire belt of Velsa, the entire belt of Goa, right from north to south, say enough is enough. Thank you. थँक्यू मोठा इल्लिगल विकास म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची इल्लिगली हांगा डबल ट्रॅकिंग करता विदाउट एक्विजिशन ऑफ लँड आज द गोवन जर वाचलो जाल्यार अशें कळटा की एक कोण तरी भायलो रेल्वेचो ऑफिसर तो म्हणटा पोर्चुगीज टायम रिकॉर्ड आर्कायव्स आर द ओल्डस्ट आर्कायव्स इन एशिया अँड दे आर द मोस्ट व्हॅल्यूड आर्कायव्स गोंयचे आर्कायव्स जे आहा ताका सगळ्यांत चड व्हॅल्यू आहा आय वॉज मिनिस्टर आर्कायव्स दॅट्स हाव आय नो दीस सो एक क्लियर आसूंक जाय की सरकार इल्लिगॅलिटी करता आनी सरकार इल्लिगॅलिटी पोचोवंक सोदता आनी तांकां दिसता की एक 25 जाण क्रिस्तांव फॅमिली क्लियर कट क्रिस्तांव 25 जाण फॅमिली की नाल्यार पुजा आमकां ती मतां पडना म्हण गेली तेल लायत हे सरकाराचो एटिट्यूड आहा सो आमी जर उरिल्ले लोक ओग्गी रावतले जाल्यार हें जावचें ना पयलीं म्हळ्यार हांगाचो आमदार खंय आहा पयलो प्रश्न म्हणटा आमदार खंय आहा मोडके घेता ना आमदारान आपल्या लोकांचेर जर ताका पडूंक ना जाल्यार आमदाराक दाखोवंक दिवचें पडटलें की आमदार ताणें हेज टू रिजायन MLAs from other areas can come here
and the local MLA is not bothered. The other opposition is not bothered. This is not right. हे अशें तर चलचें ना. गोंयकारां खातीर सगळे आमी आमदार निवडून येता तेन्ना आमी गोंयचे आमदार जातात. आमी आमच्याच मतदारसंघाचे आमदार जायना. पूण हांगाचो आमदार स्थानीक आमदार म्हणटात ताणें येवंक जाय. आनी हाजे फुडें फादरान आनी सगळ्यांनी हो एज्युकेशन चालू दवरलां. पूण ताजे फुडें नेक्स्ट कितें करप? गोंयकार सगळे एक जावन करप कितें? चेंज द गव्हर्नमेंट. परते येवन सांगता चेंज गव्हर्नमेंट इज 6 months. In these 6 months what do we do? The railway track is close by. You can start with the railway track. That is what you have to start with. सारखे लागीं आहा तें दिश्टी पडटा. म्हाका दिसता आतांच स्टार्ट करूं जाय आमी. ना हें जर करना, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक तूं पॅरलायज जर करना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट शिकना. दे डोंट टेक कॉग्निशन्स ऑफ यू. आज ही वस्त जाल्या ती अशी. हांवें कितलेच ना हें एसेंब्लीन रेज केल्लें आहा. आतां एक जाल्यार परतें एसेंब्ली येतली तेन्ना परतो इश्यू रेज करता. पूण रेज करून काय मेळचें ना. दीस इज लेजिटिमायज्ड. द इलिगॅलिटी इज बीन इन्स्टिट्युशनलायज्ड. इलिगॅलिटीच लिगल म्हणून सरकार सांगता. ना करूनी तें आनी कोणाक लागता तें लागून तें मरता जाल्यार मरुनी. सिनियर सिटीजन आहा बेगीन वतले म्हणून. हो एटिट्यूड आहा सरकाराचो. असो सरकार खंयच म्हाका दिसता खंयच ना. देशान खंय सरकाराचो ना असो की आपले ओन लोकांक मर म्हणटा. आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची इलिगॅलिटी स्टेट लोकांचेर वचून घेता. सो म्हाका दिसता दीस इज अ अनप्रेसिडेंटेड सिच्युएशन and this has to have an unprecedented reaction. Otherwise they are not going to this. Otherwise हे आमी सदां करतले, घरा वतले, परते न्हिदतले, कांय जावचें ना. सरकार जर बदललो जाल्यार हें जर काम जालें जाल्यार मागीर सरकाराक तें रिवर्स करपाक डिफिकल्ट जातलें. फॅक्च्युअल बिकॉज हांव सरकारान आशिल्लो, हांव जाणा हें. सो ताजे खातीर आतां कितें तें करपा जाय. हांव म्हणना की म्हजोच व्यू शूड बी वी ऑल डिस्कस युनायटेड. वी हॅव टू टेक सम एक्शन by which government cannot be allowed to continue with the illegality. This is an illegality. Illegal वस्त सरकार करता आनी आमी सुशेगाद हांगा बसून पळयतात. कितें अर्थ जालो गोंयकारांचो? खंय आहा गोंयकारांक स्वाभिमान? आनी खंय पडला गोंयकारांक दुसऱ्या गोंयकाराचे? आज जर हे वेल सावन जाता गोंय बरें जातलें. हें फाल्यां इल्लीगल तुज्या घराचेर रस्तो चडयतले ते. कोणाक रस्तो व्हडलो करूंक नाका. विदाउट लँड एक्विजिशन घर मोडून रस्तो करतले. अलाव करतले आमी ना इन नॅशनल इंटरेस्ट. वॉट इज द नॅशनल इंटरेस्ट इन कोल? गोंयच्यान एक नॅशनल इंटरेस्ट ना. अँड एवरीवेअर पीपल आर वोकल फॉर लोकल. यू हॅव टू बी वोकल फॉर लोकल. वी हॅव टू थिंक अबाउट अवर इंटरेस्ट. आमकां जर कांयच इंटरेस्ट ना जाल्यार कोल इज ऑफ नो यूज टू अस. वाय शूड वी हॅव कोल? बट आय डोंट थिंक सी कोल हाडपाक सगळे इनवॉल्ड आहा. कोल हाडपाक फक्त बीजेपीच म्हणून दोन नाका, सगळे इनवॉल्ड आहा. कोल काल येवंक ना. हे तकलेन दवरात. म्हाका तें राजकारण उलोवपाचें ना. कित्याक राजकारणाक तुमी म्हणटले हांव म्हजो एजेंडा घेवन आयला. हांव आयला तुमकां सपोर्ट करपाक. आनी तुमी जे कितें एक्शन फुडली घेवपाक चिंतताले तेन्ना हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी फुडें आसतलो. इतलें हांव उतर. Desperate mode, today we are come to defy the wrongdoings of the government. कित्याक हो डबल ट्रॅकिंग पळया फ्रॉम 2018 हे विलेजर ऑपोज करता. हियरिंगां जाली, कलेक्टरा कोण हियरिंगां जाली, सगळें जालें. तोरी पासून हे परत करता. एक एक्विजिशन कंप्लीट जालें तेजेर आमी कांय म्हणना. पूण हांगा पळय आसा तो लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंट. रेल्वे म्हणटा की लँड तेंची, प्रायवेट ओनर म्हणटा लँड तेंची. आतां वॉट एसेटेन्स द रायट इज डॉक्युमेंटेशन. डॉक्युमेंटेशन पळय आसा तो ओनरा कडेन आहा आनी रेल्वे म्हणटा तेजी. सो जेन्ना मॅटर सब जुडिस कोर्टान आसा तूं काम कसो करपाक शकता? दिस इज द बीग क्वेश्चन. हेजेर कळटा की सरकार इज टर्निंग अ ब्लायंड आयज. एडमिनिस्ट्रेशन, मामलादार या कलेक्टर इज लुकिंग असाइड दिस थिंग. सो इट इज व्हेरी क्लियर जे हे सरकार कॉलेप्स जाल्लें, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लें. सो नाव इज द टायम फॉर विलेजेस टू टेक लॉ इन हँड. घरा वचना तुमची घरा बाटा काबार सरकार गोंयशाक सपोर्ट करता. अदानी अंबानी खातीर हो डबल ट्रॅकिंग करता. हांगा
प्रॉपर्टी प्रायव्हेट प्रॉपर्टी कामगार करपाक उठला थंय लोनाक लागून त्या लोकांक रस्त्यार हाडले वेळसाव सावथाक म्हणल्या वेळसावच्या लोकांक रस्त्यार हाडले हे बीजेपी सरकारान 12 भीक मागिल्ली परिवर्तनाचे सरकार आज लोकांक रस्त्यार हाडले लोक रडटात 27 गोंयकारांक सांगता तुमकां तुमची प्रॉपर्टी तुमची घरां जाय ह्या बीजेपी सरकाराक घरां धाडात अबे हो होणार बाबडा पेपर घेऊन किती परिस्थिती केल्या ताची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी गव्हर्नमेंटाची न्ही आणि कोणाची न्ही ताच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टी खातीर रडटात तो आणि बाबडा पेपर घेऊन भोंवता हे सरकाराक दोळे उघडपाक जायना कसले तर बारीक लोकांचे सामान्य लोकांचे बीजेपी म्हणटा असल्या लोकांक हे सरकारान रस्त्यार हाडले जगदीर हाडल्या हांगासलो आमदार पोटले घेऊन गायब झाला संकल्प आमोणकर डिफेक्टर कुळसो नाका आमदार गेलो भाऊ तुझें नाव कितें भाऊ तुझें नाव कितें आणि हुंचे प्रॉपर्टी तुमचो सर्वे नंबर कितें आहा 74 ओके तुमी तांकां ऑथरायज केला हे शेकरे हे करपाक नितळ करपाक ना हिंका आयज केला ते तुमी ऑथरायज केला होय आम्ही ऑथरायज केला ना what we had put a letter no one is approved but we have forced to take law in hand because on Friday and subsequent month before we had gone to the collector. Okay, subsequently collector had asked for their documentation of the railway. Okay, we don't know what has happened with the collector, but what we did is we put letter to all concerned authorities that by Monday if you don't stop work then we are forced to take law in hand. Kidak, our access has been blocked. We cannot allow access to be blocked. People cannot be landlocked and people morong upanna in घरा भितर. So हे अशें चलचें ना. So तेका लागून आमी आयज हो कायदो हातीन गेलेलो पोकलेन आमी हायर केलो आणि ते कितें करपाचें आनी काडले. हायर गेला This is just a treasure. Volunteer bill. समोसा खाया Orville रे Arvind John Everton come this side come this side let them stay in the shade एक काम सांगू तुम्ही तसे राहू जे फाटल्या प्रेसिडेंटाको जाल्ला ते आमीच बाबान कोण दाखयला महिन्याचो जे फाटल्या वालोर तेका आमी तेन पहिले की हे प्रमोद सावंताचे सरकार गोंयकारांक बुलडोज करून तांणी जबरदस्ती डबल ट्रॅकिंग गोंयान केलें आणि हे डबल ट्रॅकिंग केल्लें फक्त एकूच कारणां लागून म्हणटा ते कोळसो गोंयान वाडोवपाक कोळशाचें प्रमाण वाडोवपाक आतां गेल्लीं 8 वर्सां पोनासियो मोरायस डेक्स रॉड्रिगीज ब्रुनो परेरा फिलिप फर्नांडीज मॅक्सिमो डिसोजा जोसेफ कार्वाल्लो उबाल्दो मास्कारेनस हेर्मिगाल्दो मोरायस जुडीथ जुलेओ मारिया रॉड्रिग्स अशे जवळ जवळ 46 लोक जांचो एक्सेस घराचो बंद जाला हे झगडत आसा आज सेंट्रा हांगा ना दिसता पूण आमी पयलें की सेंट्राच्या घरा सुद्दां सेंट्रा आसा सेंट्राच्या घरानूय जबरदस्ती तांणी ताचे एक्सेस बंद करून उडयल्ले आज म्हाका दिसता वेलसांवच्या लोकांनी आनी सगळे गोंयच्या जनतेन बाब विजय सरदेसाय हांगा आसा जो सदांच ह्या कोळशाच्या विशयाचेर विधानसभेनूय ताणें प्रश्न हे मांडल्या ही इज स्पिकींग इन द असेंब्ली ऑल्सो पूण आमी पळयता की प्रमोद सावंताचें सरकार सदांच बुलडोज करता आज हांव खरें म्हणल्यार गोंयकारांक एप्रिशिएट करता की आज गोंयकारांनी ह्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक दाखोवन दिलें की तूं जर तर आमच्या घरान जर घुसलो जाल्यार आमचे कडेन ताकद आसा तुका बुलडोज करून भायर उडोवपाची आज पळय सिंबॉलीक आमी 4 ट्रिपी RVNLच्यो काडून ज्यो प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन घातिल्ल्यो ज्यो उडयल्या ही आज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराची भायर उडोवपाची सुरवात जाल्ली आसा आणि परत एकदा हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान हांव अभिनंदन करता की तुमी गेल्ली 8 वर्सां सातत्यान तुमी लढत रावले आमी एज अ पॉलिटिकल लिडर तुमच्या बरोबर सदांच आसतले विजय हांगा आसा तेणें सांगलां की फाल्यां सरकार जेन्ना जातलें तेन्ना ही कितें तरी सांगलें ट्रेलर हां वॉट ट्रेलर एक दिसान क्लियर करता आमी सगळ्यांक
सो फाल्यां 2027 आज गोंयकारांनी हो ट्रेलर पळयला की आज वेलसांवांक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी बुलडोज करून आज प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतल्यान उडयलो. सगळ्या कडेन मागता की 2027 ह्या भारतीय जनता पार्टीक आमी हांगाच्यान काडून उडोवया आनी एका दिसा भितर तुमचे कितें प्रश्न आहा ते सगळे मिटोवया. दिल्ले आहा की गोंयचे लोक उगीच कितेंय आयकुपाचें ना आनी सोसून घेवचें ना. इनफ इज इनफ म्हणटना एक रिएक्शन जाता, रिएक्शन जाय पडटा. तांची एक्शन आहा की दे हॅव एनक्रोच, दे आर डुईंग इट इलिगली. लोकांचें रिएक्शन आहा की एनक्रोचर आनी एनक्रोचमेंट क्लियर करप. सो आज वेलसांवच्या लोकांनी एनक्रोचमेंट क्लियर केल्लो आहा, जो इल्लिगल एनक्रोचमेंट जाल्लो RBNL कडच्यान. हो इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपाक हे पुलीस, हे डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळी मशिनरी एक इल्लिगल एनक्रोचमेंट लेजिटिमायज करपा खातीर हांगा आयिल्ली आहा. तो म्हळ्यार पयलो कायद्याचें कंप्लीट 12 बिरेस्तार जे तांणी केल्ल्या हे हांव एसेंब्लीन रेज करतलो. हो इशू आमी तसोच दवरुया, बट दीस इज सिंबॉलीक. जेन्ना दांडी मार्च जाली तेन्ना एक एक्शन केल्ली, ते भशेन ही एक एक्शन आमी दिल्लीक सांगूंक सोदतात की दादागिरी बस जाली, आतां आमी तुमकां हुमटावन भायर मारतले. आनी दिल्लीचे सगळे कोण आहा तांकां हुमटावन भायर मारपाची कापाजदाद गोंयकारा कडेन आसा हें आमी दाखोवन दिल्लें आहा. आनी हांव मागता सगळ्या कडेन की एकवट असोच राखचो. आमी कोण दिल्लीवाले गोंय चलोवंक सोदतात रिमोट कंट्रोलान हांकां हुमटावन भायर मारया. ह्या 6 म्हयन्यांनी भायर मारया. What I have been saying is blocking the ships which are getting the coal. This is the internal traffic. This is basically a legal act by the residents to clear the encroachment which are illegally done by the RBNL. This is not what I am saying. What I am trying to say is you bring us to power, we will officially do that blockade. If Adani and Jindal don't listen to us in good way, but I believe they will listen. You know, when we do things like this, they either come back on us, they put us in jail, or they start listening. Nowadays, there is an act by the Gen Z which has shown that not only this, now Tamnar entails 79 hectares of green forest which are going to be cut in the Mahavir Wildlife Sanctuary. Totally. So both north and south, 79 hectares. Full forest is going to be cleared. So is the Gen Z okay with that? When we are talking about environment, you see this is the rainy season, it's not even raining here, full sunlight is on. So this type of climate change, and we are cutting this forest to have what? Just one particular route of a transmission line, which even the Karnataka government has offered to say this is not the right thing. So I think environment is the least of the concerns for this government, and we have to unitedly fight to protect our environment, our Goa. म्हजेर पयलीं सांगूंक येना. तांकां जर भितर उडयतलो म्हाका पयलीं उडोवंक जाय आनी हांव थंय वयर दिश्टी पडटा. हांव काय लिपून बेल घेना. तांकां भितर उडयता, हांव तांचे बरोबर भितर बसता. पूण ही पयली सुरवात. अशें जर भितर उडयतले जाल्यार सगळे आमी जेल बरो करूंक शकता. हे इश्यूचेर सगळे गोंयांनी घाट मारून कोंकणी एज्युकेशन अशेंच सुरवात जाल्लें. तेन्ना दाणे मारिल्ले कस्टम हावजा कडेन. हांव आशिल्लो तेन्ना फातर मारपाकूय आशिल्लो हांव. तर त्या टायमार भुरगेपणान आशिल्लो. आतां कितें फोर्स गेलो ना. अजून मेरेन जिते आहा आमी, एंड वी आर केपेबल ऑफ फायटिंग. The people who have come today to support this and show solidarity to the people of Velsau and the neighboring villages. This needs to be a sustained agitation, not just today's only. We as people need to come down and be there with the Velsau villagers and the neighboring villages to see that this agitation goes on, because the government is not going to listen. Call goes out also to the people. Now we need to question our representatives, both at the assembly level and at the parliament level. Where are you all? What have you all done? Is the question we need to ask now. And keeping aside all religion, caste and whatever other issues, when the election comes, you all have to vote for the right candidate so that such things don't happen again. Not just in Velsau, anywhere in Goa. And we need to be here supporting these people here 24/7, 7 days a week, 365 days a year. Till then, this work should not continue. This track has not to be laid, because
they have already addressed it. If there's a funeral, how do we take our loved one? If there's a fire, how does the emergency services come? What do we do? What do the people do? If the government is not ready to listen, we are ready to throw the government out. So now this train that has been brought, was it brought by the locals? By the people of Goa. Yes. Will it remain over here? It will remain here. We are going to be fighting this battle. I need to make one thing here. This is not just today. This agenda is not just for today. That is the main issue. And the people have to come out. It is not just a few villagers. For the last 1 week, just a handful of us have managed to stall this work. If we could do it, everybody has to come and do it. All right? I hope people are listening. This is an appeal, a humble appeal to the people of Goa, irrespective of which village you all reside in. Because the coal is not going to say, oh, I'm going to only Valsao people or Kansaolim or where the trail wreck is. The coal is going to go, the dust is going to go everywhere. And they are all going to suffer at the end of the day. All right? Thank you. Rodriguez here. I'm the villager. I am just a few meters away from here. And I would just like to say that the RVNL, the Surya Construction, they have encroached our land. This is our land. It is not their land. They do not have any papers. Tenko papers kai na. Dakopa ki ye tenchi land. Tine already tinga kam kabar karun ata inga ele. They are come this side. We do not want the double tracking. We do not want the coal. If we want an ambulance or anything coming out over here, it won't be possible if they put another track. And it is not just one track that they will going to lay. I have heard that is going to be 4 tracks. So that means slow by slow they will encroach our land inside the property. This is also our property which we have already given, our ancestors have already given, and our papers are showing that our land is up to the railway track, the existing railway track which is there now. So the RVNL cannot tell us that it is not our land. The land that we are standing here today is our land. It is the land of the villagers of Valsao. Thank you. Sandra, you have been fighting this issue for a long time. Now with this action, do you see a ray of hope? कितें म्हणटा की यू कॅनॉट ब्लॉक द एक्सेस. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड कितें म्हणटा, यू कॅनॉट एंटर द एनी वन्स प्रॉपर्टी विदाउट एनी डॉक्युमेंटेशन. सो रेल्वे इज व्हायलेटेड बोथ दीस एक्ट्स. Mamladar and collector has failed to act. Therefore, villagers had no option but to tell the government that Baba, what this RVNL and Surya Construction that is in violation. आमकां खबर आसा जेन्ना we had filed a complaint in the Valsao पंचायत, सरपंच जेन्ना इन्स्पेक्शनान येयले ह्याच रस्त्याचेर FIR जाली, म्हाजेरूय जालेली आसा. So we are asking the government today, you file an FIR on RVNL and Surya Construction for entering and trespassing in private property and blocking access of villages. Zatle government कडेन नाल्यार आमचेर FIR जातली ती आमकां खबर आहा, and we are not scared of FIR. We want justice for the local people. तुमी आयज yes national interest पळय म्हणलेले आसा. This is not national interest. This is private coal of Adani port expansion plan तुम्ही करता. Adani track, Adani train, Adani industry, and लोक हिंगा मरपाचे. So this is wrong from the part of the government and it is a failure. म्हाका दिसता कसले इनकॉम्पिटंट मामलादार आनी कलेक्टर आहा आनी PIL हांकां ट्रान्सफर करचे हिंगाचे आनी सारखे मनशांक हाडा जे लॉ अबायडिंग सिटीजन आसा. We have lost. जेन्ना लॉ तुम्ही पाडना, then our fundamental right tells us to stand forward because this is a fundamental duty also. So it is given in the constitution. So as per that constitution आमी right आमी आयज एक्सरसाइज केलेलो आसा आनी आमी मागता परत सरकाराक, गोंयचे CMाक की बाबा तुम्ही तो डबल ट्रॅकिंग प्रायव्हेट प्रॉफिटाक पळय करता तो बंद करा. कित्याक मोले तुमचे बंद जालेले आसा. बीट्स एंड बीट्स तुम्ही ट्रॅक कित्याक करता, कोणाक इतली गरमी कित्याक आहा. सुप्रीम कोर्टान क्लियरली म्हणलेलें आहा की एक्झिस्टिंग ट्रॅक इज ऑलरेडी अंडर युटिलायज आणि तुमकां इतली गरमी आहा प्रायव्हेट प्रॉफिट करपाक, तो कृष्णापट्टणम पोर्ट यूज करा, थिंगा डबल ट्रॅकिंग ऑलरेडी आसा. Police instead of protecting the people, they were protecting the railways. आणि म्हणटा तुम्ही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. हय, हांव वास्को आशिल्लो, एक मिटींग अटेंड करतालो. डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म करून हांव डेप्युटी कलेक्टरा बरोबर हांगा आयला आतां. सो ही इज डिस्कसींग द इश्यू विथ द रेल्वे ऑथॉरिटीज. तांचे कितें सिवील डिस्प्यूट कितें आसा जाल्यार ही इज जस्ट चॅकींग इट दीस. वी आर वेटिंग फॉर द इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कितें आसा.
The locals are alleging that this is a trespass by the railway See, I'm not the right authority to answer your question. because the Here, police was. we are here only to maintain law and order. Thank you. So why was protection given to the railway? अरे रेल्वे उरलेला माझ्या कडे तो सांगता इट इज देअर प्रॉपर्टी अँड दे विल प्रायव्हेट फॉर्म मॅप Ask them the bold question. Is a private or they are property considered? They are trespass. Now the light up. Don't worry. Okay, now one thing. You want water? Take a leg down. गोळ 90% येतात जॅकेट पण आहे आता गाडी ॲम्ब्युलन्स तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.